office as per the given agenda notice. Ministry has 44/2021-22 dated 5/10/2021. The following members were present for the meeting: Srimati Suparna Varis, Girish Pillai, Satish Palwalkar, Harish Kadar, Narayan Naik, Govind Lamani, Kavita Kamal, Nandini Desai, Tulsidas Naik. आणि आज सरपंच रमाकांत बोरकर अविश्वास ठराव तुम्ही चेअर केलो. एक्झॅक्ट किती इश्यू जालो रमाकांत बोरकराक वोटेड आउट करपाक, भायर उडोवपाक, अविश्वास ठराव हाडपाक, नो कॉन्फिडंट हाडपाक? आमी सगळीं बराबर नासलोली. मागीर आमचें काम आयकना जालो. आमचें काम आमकां कोण ना जालो सारको. कसलीं कामां? तेच आमचे फायली पास करपाच्यो, गटर वयर सायडीन. सो मागीर आमी सगळीं आमी एकठांय जालीं आनी ताका 5 तारखेर आमी ताका भायर उडयलो. कित्याक आयकून जालो काम? मेंबर हांवें करपाक लागलो हॅरेस करपाक. तुमची फायल वत धाडना वत धाड थिंगा. ते पयशे बीन मागपाक लागलो? ना ते हांव ताका काम सांगता. काम आयकून जालो म्हणजे पयशे मागपाक लागलो काय म्हणटा? ना पयशे मागो ना ताणें म्हणजे मेंबरान ते स्वतावपाक लागलो. ते खातीर मागीर तुमी एकठांय जाले? आमी सगळे एकठांय जालीं. म्हणजे आमी कितें आमी एकठांय रावलो कित्याक कितें घेवन आमचें काम जावपा जाय न्हू. आमचो गांव बरो आसपा जाय न्हू. ताका लागून आमी सगळीं एकठांय आसलोलीं. मातशे वयर आमगे मेंबर आहाय ते 2 तांकां स्वतावपाक लागलो. मागीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हें घेयलें कॉन्फिडन्स आमकां घेयलें आमी आनी सगळें तें हें केलां. कांय दिसा पयलीं हे पंचायतीचें शिफ्टींग जालें पळय, ते दिसा मोविनान म्हणलेलो रमाकांत बोरकर हो एकदम बरो सरपंचान बरें काम करता म्हणून. ते कितें जालें मागीर? तो मोवीन कितें करतालो तो आयकतालो आमचें काम सांगता ती. तेका भितर खबर तेका खंय आहलोली आमची तो कितें करता तें कांय खबर ना न्हू. मागीर आमी मेंबर वचून तेका मोवीन सरा वचून मेवले. सो हे आतां वोट ऑफ कॉन्फिडंट मोशन मूव केलें तें थ्रू मोविनाचे हेणेन जालां न्ही? जालां. ओके. मोविनाचें जालां आमचें. आमी डायरेक्ट केलां म्हणजे मोविन आमी इंटरव्यू करूं ना आतां ताका इंटरव्यू करूं ना. तुमी हो इश्यू तुमी मोविना कडेन डिस्कस केलो ताका भायर उडोवपा खातीर? ना ताका डिस्कस केला. ताका भितर गेलो ना ताका डिस्कस करूं ना आमी. आमच्या मेंबरांनी वन डिस्कस केला. मोविना हाडूना आमी. कृष्णा गावडे, सेक्रेटरी ऑफ सभा. सो आज ही स्पेशल मीटिंग आम्ही कन्वे केली टू कन्सिडर द नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट द सरपंच श्री रमाकांत बोरकर. द मोशन वॉज मूव्ड बाय द 9 members out of 11. So 9 members were present today for the meeting and they have moved the motions and the motion is passed by 9 votes against the 0. So total out of 11 only 9 members were there. So motion was passed by 9. So today onwards the Sarpanch Shri Ramakant Borkar is voted out. So Sarpanch post is reckoned from today onwards. When will be the... So next date for election will be convened by the Director of Panchayat and that day the election will be held. अविश्वास ठराव पारीत जालो. 9 विरुद्ध 0 मतांनी जालो. कितें एक्झॅक्ट कितें जालें अविश्वास ठराव हाडपाक? पळय कशें आसता, आमी सरपंच म्हणून बसयतात. सरपंच म्हणल्यार ही गांवांत सर्वोच्च खुर्ची. ते खुर्चेचो मान राखप हें त्या मनशाचें काम आसता. पूण खंय तरी गेले वर्सभर पंचायतीन जें कितें घडटालें तें बरोबर नाशिल्लें अशें प्रत्येकाक दिसतालें. पूण आमी एकमेकाचे जे पळय पंच आशिल्ले, पंच मेंबर, आमकां गांवा कडल्यान खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो तेंचे बद्दल. पूण आमी आमचें मन एकठांय करिनाशिल्ले. सो आतां म्हाका दिसता ह्या ताका उडोवपाचेंच म्हणून एक मत जालें आनी आमी 9 जाणांनी तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलें आनी आज तें पारीत जाल्लें आसा. इतलेंच की मनशाचो कसो आसता स्वभाव की भितर एक आनी भायर एक दाखोवपाचो. आमी म्हणटात पळय दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. हेजे खावपाचे दांत वेगळेच आशिल्ले आनी ते कोणाक कळनाशिल्ले. सो ते कितें आसता, वायट गजाली ह्यो सदांच लिपोवन उरना. सो त्यो एक ना एक दीस भायर सरतात आनी त्यो आतां भायर सरलेले आसात. आनी तेणें पळय कितें केलां हें आतां सगळे गांवांत खबर आसा. जी कर्मां तेणें केल्या वर्सभर ती सगळे गांवांत कळयली आसात आनी सगळे गोंयाकय कळटलीं.
आनी तेजो सक्षमोक्ष जातलो असं म्हाका दिसता. हितून कितें सगळे आमचे पंच मेंबरांचे कितें आमी आमचे कोणाचे अगेन्स्ट ना, आमकां फकत डेव्हलपमेंट जाय. कितें हांव म्हणना की पोलीस सरपंच डेव्हलपमेंट करूना, केलें पण आमचे थोडे पंचायती एरियान डेव्हलपमेंट जावना. ताका लागून थोडे पंच बेजार आशिल्ले, ताका लागून ते कितें आतां इलेक्शन पावता लागीं, आतां पंचायत इलेक्शन येतलें म्हणजे सगळे पंचायत ईच एंड एवरी पंच वॉन्ट टू विन इन तेंगे वॉर्डान तांकां जिखपाकूच जाय. तेंगे डेव्हलपमेंट जाय नाल्यार नेक्स्ट टायम पब्लिका फुडें कशें वयतले ते वोट मागपाक. ते बेजीचेर थोडे पंच मेंबर्स आमचे तेंचे दे वर नॉट हॅपी विथ दीस रुलींग सरपंच ऑफ समथींग. सो तेंचे सगळे डिसिजन घेतले की आमी एक मोशन मोकळें सरपंच चेंज करूया. वी डीड दीस बिकॉज वी वॉन्ट डेव्हलपमेंट इन अ विलेज इन ईच एंड एवरी वॉर्ड, एंड एवरी वॉर्ड मेंबर वॉन्ट टू विन. सगळें कितें लोकांनी तांकां निवडून हाडलेले आहा, लोकांक जाय की तेंगे परत तांकां लोकां मदीं वोट मागपाक वचपाक जाय. नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन लागीं पावलें, आतां 8 म्हयने इलेक्शन येतलें. सपोज नेक्स्ट टायम सपोज आतां इलेक्टेड मेंबर्स कितें म्हण लोकां फुडें वयतलो वोट आपल्या वोट कर म्हणून. सपोज लोक कितें म्हणटलो की तुमी आमकां लास्ट टायम तुमकां वोट करून हाडलेले 4 वर्सां पयलीं, ओके तुमी कितें केलें आमच्या वॉर्डान डेव्हलपमेंटा लागून. बारीक बारीक लोकांचे कामां आसा, इन्कम सर्टिफिकेट आसा, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आसा, रावपाक जाय फास्ट हिंगा येवन लायनीन रावपाक जायना. ताका लागून सगळे थोडे पंच मेंबर बेजार आशिल्ले म्हणून आमी हें मोशन मूव केलें आनी सरपंच मागीर चेंज करूया म्हणून चिंतलें. एक दिनाशिल्लो तो इन्कम सर्टिफिकेट वॉज गिवींग. आमी सांगना की कोण दिना तशें ना, थोडे हॅप्पी नाशिल्ले म्हणजे थोडे लोक हॅप्पी नाशिल्ले पण सरपंच नॉट गिवींग. सरपंच रिटर्न येवपा पडटा. कितें बस मेन म्हणल्यार आमचे जुवारी नगराच्यान जिल्ल्याच्यान पंचायत हिंगा मोदी पडटा, सांगपाक पडटा. बसी ना, लोक बसी गरीब लोक येता वयल्यान सकयले तांकां इन्कम सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लागून परत येवपा म्हणल्यार आज यो फाल्यां तशें जायना. तेकी लास्टाक ब्लेम कोणा करता ते पंच मेंबर्स. कितें पंच मेंबर्स तांकां इलेक्ट करून हाडलेले आसा. ओके पंच मेंबराक ते लोक कितें की तुमकां इलेक्ट करून फायदो कितें, तुमी लोकांचे आमचे बारीकशे कामां जायना जाल्यार मागीर फायदो कितें. ताका लागून मातशें पंच मेंबर्स बेजार आसले म्हणून आमी हें मोशन प्रूव केलें. आतां पळय कोण नेक्स्ट सरपंच येता, लेट द पंच विल इलेक्ट देम.